नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसाना हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा जिल्ह्याचो कोंकणी परमळो हे आमगेल कार्यक्रमाक आजी हांगा सोयरे म्हणून उपस्थित जाल्याची कारवार सदाशिवगडचे आमगेले तबला वादक त्यांनी अतिशय सुंदर तबला वाजयताची चंद्रकांत गडकर. नमस्कार. तुमकां स्वागत. नमस्कार. तर हांगेले एक सांचो परिचय हांव हांकां दिता, तदनंतर आमी तांगेले उलोवया. आमगेले भारतीय संगीतांतू गायन, वादन, नृत्य हे तिनी कला प्रकारांतू साथ दिवच्याक जावू का अशी आशिल्ले प्रमुख वाद्य म्हळ्यार तबला. संगीत कलेची बरे जाण आशिल्ल्या कुटुंबांतू हांगेल जन्म जालो. हांगेल बापय श्री विश्वनाथ गडकर हांगेले गुरु सुधानवई. त्यांनी सांधोन तबलाचो आवाज ऐकत ते वातावरणात व्हड जाले. सतत तबला वादनाचो अभ्यास आणि तांतू तरबेत जावचे खातीर सतत परिश्रम घेवन आजी तांणी ह्या स्थानार पाविल आसच. चंद्रकांत गडकर हांनी स्वर गांधार संगीत विद्यालय कारवार आणि दामोदर संगीत विद्यालय मडगांव हांगा तबला शिक्षक म्हणून कार्यरत आसच. तांगेल बद्दल आनी इतले आमी तांगेले उलोवन गुतकन घेवया. तर तुमकां आनीक पण स्वागत. म्हगेल पयले प्रश्न म्हळ्यार श्री विश्वनाथ गडकर तुमगेल बापय बी वय आणि गुरु बी वय. तर तांगेल संगीता बद्दलची उपासना किंवा तांगेल संगीताची आवड ताचे बद्दल आमकां थोडं तुमी सांगा. कारण आमगेले घराण्यात परंपरागत संगीताचे वातावरण आशिल्लें. कारण मागेलो आजो सुद्धा शहिनाई वगैरे सगळे हे वाद्य वाजयताले. मागेले व्हडलो आजो म्हळ्यार बापायल बापोलो तो सुद्धा बरो संगीतकार आशिल्लो. त्यामुळे ते वातावरणात बाबाल जन्म जालो आणि बाब तातूंत ते सगळे वाद्य वाजोवचे शिकलो. आणि हळू तो नंतर मुखार आनी शिकचे जाय शास्त्रीय पद्दतीन त्या खातीर तेणी LB मराठे म्हणून एक गायक आशिल्ले. त्यांचे कडेन कारवारांत आशिल्ले आणि त्यांचे कडेन त्यांनी गायन शिकले शास्त्रीय पद्दतीन. आणि तेजे नंतर तबला पंडित बाबुराव बानावळी हांचे कडेन तेणी तबल्याचो अभ्यास केलो 13-14 वर्स. ते मुंबईत आशिल्ले पयले, नंतर ते गांवांत आयले, नंतर तेजे कडेन तेणी अभ्यास केलो. तशेंच सगळे वाद्य ते वाजयताले. म्हळ्यार शहनाई आशिल्ले, क्लॅरिनेट आशिल्ले, तबला आशिल्ले, पायपेटी आशिल्ले, नाटकांतय संगीत नाटकांत काम करताले. असे एक वेगळे भूमिका तेगेल्यो वेगवेगळ्यो भूमिका आशिल्ले संगीतांतच. तुमगे घराचें वातावरण संगीतमय आमगे घराचें वातावरण संगीतमय. तशें जावन तेणी बरेच ते विद्या घेवपा खातीर बरेच कश्ट बी केला तेणी. तेंगेले गुरुले घरा तेंगेले शेताची विताची कामां करून घेवन तेणी ती विद्या घेतला. कारण परिश्रम केलात. कारण विद्या खंयची घेतना ते फाटल्यान कितें तरी चिकाटी परिश्रम जाय करता. आणि तेजो घरात रियाज केलो. तसो ते बरेच परिचित आसा आमगेले हे उत्तर कन्नडा डिस्ट्रिक्टात विश्वनाथ गडकर म्हणून. तर अशी तुमगेल बापयले हे आशिल्ले ते संगीतमय वातावरण म्हणपय तांतू तुमी व्हड जाले. ते पळोवन व्हड जाले. त्यामुळे तुमकां केन्ना अशें दिसलें आपण एक तबला वाद्य वाजोवका, तबला वादक जावका अशें तुमकां केन्ना दिसलें? ते हांव जेन्ना ल्हान आशिल्लो तेन्ना त्या वातावरणांत हांव बी व्हड जालो. मागीर एक 6-7 वर्सांचो आसतना हांव पयले ल्हान आसतना हांव अभंग भजन अशे गाणी म्हणटालो घरांत तशेंच. हळू म्हाका तबल्याचें आकर्शण लागलें आनी तबला म्हाका आवडचे लागलो. त्या लागून हांव मागीर 6-7 वर्सांचें आसतना तबला वाजोवचे लागलो. हांव एकलोच म्हाजो बाब जे रियाज करतालो, प्रॅक्टीस करतालो, तेन्ना बाबा बरोबर वचून बसचो मांडयेर. ते बाब म्हाका शिकयताले. तेन्ना हळू आवड लागून मागीर संगीताचो प्रसार थंयच्यान हे प्रवास थंयच्यान सुरू जालो. हय. आणि बाबा कडच्यान बरेच गोश्टी मेळ्ळे म्हाका. आनी भरपूर तबला तेंचे कडेन आशिल्लो. म्हाका खबर ना की तेंचे कडेन इतलो तबला आशिल्लो म्हणून. संपूर्ण म्हाका भरपूर तबला मेळ्ळो घरांतल्यान. आनी बाकीचे सगळे सूर कानात पडप सतत ते गाताले तेच सूर शहनाई वादनाचे सगळे म्हाजे एकदम त्या वातावरणात हांव ल्हानाच व्हड जाते गेलो.
आणि म्हाका भरपूर तबल्याची हे मेळ्ळें आणि साथ कशी शिक तबला वाजव शिकचे वेगळं आणि वाजवले नंतर परत नाद कसो दोन्ही डग्ग्याचो आणि तबल्याचो दोन्ही नाद कसो काडचो आणि तेजे नंतर साथ कशी करची दुसऱ्या गायकाक ते बाबा कडल्यान म्हाका कळ्ळें. म्हळ्यार तो गातालो आनी हांव तबले वाजयतालो. आमी हे रियाज करता आसतना भजनात कशी साथ करची कीर्तनात कशी साथ करची हे तेजे कडल्यान म्हाका साथीचे हे तंत्र कळ्ळें आणि त्या फुडें हांव अभ्यास करते गेलो आणि ते त्याचो प्रवास सुरू जालो. तुम्ही संगीत विशारद केल्या ते एक मिरज संस्थेकडचा संस्था तो अनुभव कशे आशिल्लो तुमकां? म्हळ्यार आमगेले लागीं गांवांनी दूर कडच्यान तुम्ही ते केले ताचो अनुभव ते जे संगीत विशारद किंवा अलंकार जी डिग्री आसा ती सगळ्या भारतभर संपूर्ण त्याची शाखा आसात. हांव जेन्ना म्हागेले 1995 सालांत म्हागेले आकाशवाणीचेर ऑडिशन जालें. हांव ऑडिशनाक पास जालो. तेजे नंतर म्हाका दिसलें की कितें तरी एक डिग्री घेवची जाय संगीताची. म्हणटरीत तेजे पयलीं एक 4 एग्जाम उरतात विशारदाचे आनी प्रत्येक कॅटेगरीत उरतात. तबला हार्मोनियम अशे प्रत्येक कॅटेगरीत ते डिग्री उरतात. तेजे पयलीं 4 परिक्षा दिवच्यो पडटात. आतां हे हांव आतां आकाशवाणीचेर वाजयलें म्हणटकीर त्या लेवलांत आतां ते प्रायमरी लेवलाच्यान परत परिक्षा दिवची कशी काय म्हणून म्हाका कोणी सांगलें की तूं तांकां लेटर कर डायरेक्ट की हेड ऑफिसांत मिरज की हांव अशें ऑडिशन पास जाला म्हाका हो ग्रेड मेळिल्लो आसा हांव डायरेक्ट विशारद परिक्षेक बसच्या शकता काय कितें हांवें एक तांकां लेटर केलें आनी तेणी म्हाका अनुमती दिली तूं बसच्या हरकत ना तुगेली एबिलिटी आसा आनी तेणें हांव डायरेक्ट परिक्षे बसलो आनी फर्स्ट क्लासात पास जालो. ही डिग्री घेतली. हे म्हळ्यार सानपणांतल्यान केलेले परिश्रमाचे फळ तुमगेले संगीत विशारद ते मेळ्ळें. आतां पळया तुमी अनेक कार्यक्रम केल्याची ते सादारण कोणा बरशी आनी खंयचे गांवांत तुमी तबलाचे कार्यक्रम दिलेचे? हांव पंडित वेंकटेश कुमार, पंडित गणपती भट, कैवल्य कुमार गुरव, पंडित मुंबईचे राजा काळे, राम देशपांडे असे मोठे गायक आणि उस्ताद बाले खान आकाशवाणीचेर आशिल्ले स्टाफ आशिल्ले तेंचे बरोबर आणि बऱ्याचशा गायकाक हांव साथ केलात आणि संपूर्ण पुण्यात हांवें वाजयलात. पुण्यात निदान 4-5 प्रोग्राम तरी वाजयला. पुणा, औरंगाबाद, मुंबई, नंतर संपूर्ण गोवा. गोवाचो एक भाग हांवें सोडले ना. संपूर्ण गोवात आनी गोव्यातले सगळे आर्टिस्ट सिनियर मोस्ट आर्टिस्ट म्हाका वळखता. नंतर बेळगांव, तिरुपती, पुटपर्ती, मैसूर दसरा असे काही ठिकाणी मंगळूर, पुत्तूर असे प्रत्येक ठिकाणी हांवें वाजयलात. तिनी स्टेटात असे आंध्रात वाजयला, महाराष्ट्र वाजयला, गोवा, कर्नाटकाचे सगळ्या भागात. तुम्ही इतलो गावांत वाजयला आणि अनेक होडोड लोकांक तुम्ही साथ दिल्या. तर त्यांना तांगे कडसान तुमके कसले बरे सल्ला मेळ्ळे किंवा एक बरी शाबासकी मेळ्ळी अशें खंयचे याद येतवे तुमकां? हय, वेंकटेश कुमार जेन्ना हांव हांगा शिर्शी मारिकांबा देवस्थानांत वाजयलें तेन्ना म्हळ्यार वेंकटेश कुमार म्हळ्यार एक मोठे आयचे आमगेले कर्नाटकांतले पद्मश्री वेंकटेश कुमार हे जे आसा ते मोठे गायक आसात आनी तेंचे बरोबर साथ करची म्हणल्यार एक फस्टच वाजयतना जरा टेन्शन येता. तेन्ना हांव पटगार सर म्हणून आशिल्ले तेंचे अध्यक्ष आशिल्ले मारिकांबा देवस्थानाचे. तेणी म्हाका वेंकटेश कुमाराल साथीक आपयलें. मागीर हांव गेलो आनी तेंचे बरोबर वेंकटेश कुमारान म्हाका शाबासकी दिली, बरी साथ केली म्हणून घेवन. तशें अशें प्रत्येक गायकान साथ केल्या म्हाका तेमी कोणीच हे करूं ना. जाणकारा कडसान एक शाबासकी मेळची ते व्हड एक प्रशस्तीत ते कोणीच म्हाका तशें करूं ना की सगळ्यान म्हाका बरी साथ केली अशी म्हणून बरेच मार्गदर्शन बी दिलें आनी बरें. आणि मेगेल अनुभव अशें सांगता म्हाका काय संगीतांतले काही गुतना जाल्यार आमी अशी घरांत भजन बी म्हणटाची तेन्ना कोणी तबला साथ दिवचे आयल्यार आमकां काय कळना तांकां खंयचे राग कसो सांगा पण तांणी आमी कशी म्हणटा ताका अनुसरून वाजोवन वताचे. ते शक्य आसा न्ही तबला? आसात.
म्हणजे एक कोणी मोठा आर्टिस्ट ल्हान आर्टिस्ट उलो वय तांकां कशी साथ करची वय तांकां ते कळटा बाबा हेका तेच. सांबाळून कशें व्हरचें. हा आमकां भंय दिसता आता हय. हे तबला बरशी आमी कशी म्हणटले हय पण त्यांनी ते आमगेले हाका अनुसरून मान व्हरता तशी. तशें. तर आता तुम्ही अनेक उत्सवांत भाग घेतला स्टेज शो केला तर थंगचे वातावरण कशी उरता किंवा थंगचे अनुभव कसं तुमगेलो. थंय वातावरण म्हणल्यार वेगवेगळे कडेन वेगवेगळे अशे लोकाल बी वेगवेगळे पडतात थंय. आतां दसरा हातूर म्हणल्यार थंय भयंकर क्रावड बी अशी खूब लोक उरतात, भयंकर लोक उरतात. ते लोकाल एक वेगळो आनी जाणकार लोक वेगळे उरतात. जाणकार लोकां बरोबर वाजोवचे खूब कठीण उरता कारण समोर सगळे आर्टिस्ट बशिल्ले जर उरतात. संमेलन बी असतात न्ही, संगीत संमेलनात जास्त करून मुखाल लोक सगळे आर्टिस्ट उरतात, प्रेझेंट उरतात. तर तेंचे बरोबर वाजोवचे एक दडपण येता. एक सिनियर मोस्ट आर्टिस्ट बसल्यार जुनियराक एक दडपण येता. तेंचे बरोबर वाजोवचो तो आनंद वेगळो आनी बाकीचे इतर जे लोकांक वाजोवचो तो वेगळो आनंद वेगळो आसता. म्हळ्यार ते खरें पळोवंक गेल्यार ते जाणकारा बरोबर वाजोवचे ते खरें. आनी शिकूंक मेळटा आमकां, शिक्षा मेळटा. आनी ते म्हणजे आमचेर कितें कमजोरी जर दिसत ते आमकां सांगतात अशें जावं जाय आशिल्लें तें अशें जावं जाय आशिल्लें. तातूंतल्यान शिकूंक मेळटा. आणि तबलो वाजोवका लेगीत तो तुमगेलो जावं की तुम्ही खंयचो तबलो दिल्यार वाजोवं शकता. न्ही तबलो एक ट्यून्ड उरचे जाय आनी क्वॉलिटी वायज उरचे जाय. अशे तबले आमकां ते उरता ते खंय देवळा बिळा ते जायना. ते आमी स्वताच व्हरतात, स्वताचे इन्स्ट्रुमेंट स्वतात व्हरतात. कारण आमगेल्या हातात घोळिल्ली उरतात ती इन्स्ट्रुमेंट, आमकां ती स्वताच जाय पडटात. आतां खंय तरी एक अरेंज केल्यार उरल्यार एक क्वॉलिटी चलता पण तो क्वॉलिटीच उरचे जाय. तेजे टोनल क्वॉलिटी सगळे सुरात उरचे जाय. आमी एडजस्ट करतात ते ट्युनिंग करतात. कारण सितारी बरोबर आसा किंवा सरोदा बरोबर आसा, संतुरा बरोबर आसा, कोणा गाण्याऱ्या बरोबर आसा, तो त्या प्रकारे ट्यून करून घेवचे पडटा. तेगेलो एक स्वर खंयचे आसा त्या स्वरात ट्यून करचे पडटा. आनी ते प्रत्येक एकच तबला प्रत्येक स्वराक लागना. तेचो डायोमिटर आसा. काळी 1, काळी 2, काळी 3, काळी 4 त्या डायोमिटरा प्रमाणे तबलो बनता. त्या प्रमाणे तो तबलो बनयतालो उरतात स्पेशलिस्ट. त्या प्रमाणे ते तबलो वाजता. एक तबला खंयच्याय 12 स्वराक वाजवू शकना. आणि आम्ही बी पळयल्या त्यांनी वाजोवचे पहिले कसकी ट्युनिंग करतात ते स्वराक. त्या तानपुरा तंबुरा उरता, तानपुरा त्या स्वराक तो आमी ट्यून करचे पडटा त्या गायकाल स्वरात. आणि एक आमी पळयल्या की कलाकार खंयचो उरता तागेल कला सादर करका लेगीत ताका तागेल मना प्रमाणे मानधन मेळटा म्हणून सांगचे ना. एक पण काही मानधन नाशी बी कार्यक्रम दिवचे पडता. तशी तुमगेल्यान केन्ना घडल्या वे? हय खूब कार्यक्रम केला तशे. कारण हांवें मानधन मेळ्ळ्यार घेवचें. कारण हांवें केन्ना डिमांड करूं ना तो अमूक दिया अमूक दिया तमूक दिया. ना 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 जे जिल्ले हांव स्विकारता जे कितें दिता. काही संस्था व्हड उरतात, काही संस्था ल्हान उरतात, काही अशेंय सांगतात की आमगेले अशें आसा, आमचे कडेन फंड्स ना किंवा हे ना, त्यासाठी तुमी एक सेवा करून वचा. जरूर आमी सेवा करून वयतात. ते आपले प्रेम त्या हेजेन आमी सेवा करतात. आमी केन्नाच आनी हांवें तर पर्सनली अजून केन्ना तशें कोणाक सांगू ना की मानधन अशें मेळूं जाय ते मेळूं जाय. पण काही कडेन बरें दितात, काही कडेन कमी दितात, काही कडेन जास्त दितात अशें आसा. ते आपले तेंची संस्था आसा पळय तेचेर डिपेंड ते उरता. डिपेंड उरता. हय तेचेर डिपेंड उरता. आणि कोंकणी कार्यक्रमा खातीर तुम्ही कसले आवर्जून करता वे? तुमगे मातृभाषा कोंकणी तशी अशी खूब केला हांवें कोंकणी कार्यक्रम. हय कोंकणी कार्यक्रम आमगेले तर पयले सपोर्टूच आसा पयले पासून. हय आमगेले आमी कोंकणी हातूरूच जन्मले आमी सगळे. आमगेले मातृभाषा घरात सगळे कोंकणी, सगळे जाण आमी कोंकणी. आनी आमगेल्या कारवारा भितर सगळे जाण 90% लोक आमी कोंकणीत उलयतले लोक आसात. त्या लागून आमी मागेले मित्र मंडळी सगळे मागेले शाळेंतले बरेच असे मित्र म्हणून आमी सगळे कोंकणी, कॉलेजांतले कोंकणी किंवा मागेले बाल मित्र जे आमगेले देवूळ आसा आमगेले महामाया शांतादुर्गेचे आमी ते ल्हानाचे व्हड जाले सर कोंकणीचोच. आनी तातूर बी आमी खूब कार्यक्रम अशे केलात कोंकणीचे हातूर. हय आमी केन्ना ना म्हणून ना तांकां.
तर आता इथल्या आज जर का तुम्ही एक प्रसिद्ध तबला वादक म्हणून आसाची मुखार आणि कसले कर का म्हणून आशा किंवा एक सपन असवे तुमका? हय आसा, म्हळ्यार हो आमगेलो संगीताचो प्रचार आणि प्रसार जावचो वय अशी एक आमकां आशा आसा आणि तातूंतल्यान विद्यार्थी तयार जावचे बरेच अशे एक अकॅडमी अशी आमच्या कारवारा भितर तयार जावची अशी आमगेली इच्छा आसा. त्यात केन्ना जाता ते देव जाणे. प्रयत्न चालू आमगेले अकॅडमी ती चालू आसा. आता जाले 20 वर्साचे वयर जाले चालूच आसा. आमी तातूंत हार्मोनियम, तबला आणि हे गायन अशे क्लासीस चालू आसात आणि तेजी आनी ती वाडची आणि आमचे जे आमगेले कारवार सदाशिवगड जे भागांतले लोक आसा तांकां ती कला मेळची आणि तेजो प्रचार आणि प्रसार जावचो, विद्यार्थी वाडोवचे आणि तेजो प्रचार प्रसार जावचो आमगेली अशी इच्छा आसा. आणि ताका आर्थीक बी सहाय जाय पडटा. ते करता सगळें करतले जाल्यार कोणी तरी येवन फुडें येवन NGOs बी कितें येवन ते करूं जाय. आणि मनुष्य धन मन आणि हाज्यान बी ओटो सहाय्य उरल्यार ते सगळें करचें जाता. आतां पळया सान आसतना आमी अशी डब्बे पळयले भितर तबलोसो वाजयता, एक टेबल पळयले भितर तबलोसो वाजयता. ते पळोवन आवय बापूय चेडवांक तबला क्लासा घालतात, पण मुखार थोडे दिसान ती सोडतात. तर ते कशी? ते कितें जाता तांकां दिसता की तबला हो विशय सादो आनी इजी आसा अशें दिसता, पण तशें ना. ते घरांत तबले डबे वाजोवचे वेगळे आनी टेबल वाजोवचे वेगळे, पण प्रत्यक्षात थंय येयले की तांकां कळटा फिंगरींग कशें दवरचें जाय. आणि म्हाका दिसता एक 5 वर्सां नंतर बट हय तितले आमी घेतात आता 10 वर्स तरी जावच्या जाय, कारण त्यांची बोटाची वाड जावच्या जाय आणि तो तांकां स्ट्रेंथ येवचे जाय बोटाक. त्या लागून आणि ते वाजेल म्हण जालें ना, तातूंतल्यान नाद येवं जाय न्ही. नादाच इम्पॉर्टंट आसा. तबला अशी बडयल तरी बडयल म्हणल्यार ते रफनेस येता, तर मेलडी उरना. तो मेलडी जाय, तो नाद जाय, तो सूर जाय. सो तर टेबल वाजोवचे ते वेगळे जाता, पण हांगा प्रत्यक्षात येईल की तांकां अरे बाबा हे खूब कठीण आसा, हे तसो इजी ना. एनर्जी जाय पडटा आणि तेगेलो स्टॅमिना बी सगळें हे जाय. आमी रजेंत एक कसं की कोर्स करता पळय तशी न्ही तो. हे कोर्स न्ही, ताका रेग्युलर ताका कमीच कमी एक बरो तबला वादक जाता जाल्यार 12-13 वर्स काडची पडटा. तितलो अभ्यास करता, परिश्रम आसा खूब. तशी कर आणि तितलो रियाज करचे जाय. 5-7 घंटे रियाज करचे जाय डेली. तस जाल्यार तूं फुडें वचूं शकता. नाजाल्यार तूं तबला हातले ना डायरेक्ट. आजकाल कितें जाता कोणाक तबला शिकयलो घेवन येतात आनी कितले दिसात कोर्स अशें विचारतात आणि मागीर गॅदरिंगा वाजोवचे जाय आणि खंय कॉम्पिटिशन आसा, हेका सारकें तबल्या मुखार बसूंक कळना असले काही विद्यार्थी येतात शिकचे. आजकाल फास्ट तर तुम्ही एक शिक्षक त्यामुळे हादनंतर खरे मनान कोणाक एक तबला शिकचेच बा, तांकां तुम्ही कसो सल्ला दितले? एक कसले तांकां संदेश कसले तुमगेलो? तेमी की संदेश म्हणल्यार असो की तेमी बरे मन लावन शिकचे तबला आणि तेजो मेहनत करचो आणि गुरुचो सन्मान करचो आणि फाटले कोण सिनियर जाला त्यांचो सन्मान करचो आणि दुसऱ्याचे आयकूं जाय, भरपूर आयकुचे जाय. आमी आयकून अर्द सुदारले. ऐकून घेवन जन्मतात न्ही. आमी रेडिओ, आमची घरा रेडिओ आशिल्ले, आमी सतत रेडिओ लायताले. पयलीं टीव्ही नाशिल्ले, आमी जेन्ना ल्हान आसतना शिकयतना मोबायल नाशिल्ले. आतां सगळे तरी उपकरण आसात, ते भरपूर आयकुचे पडटा आनी तातूंतल्यान शिकूं मेळटा. आयकून शिकूं मेळटा आणि तो रियाज करूं जाय तेमी. आणि एक कितें सांग प्रामाणीकपणान वागचे जाय. कशें वागचे, तबला शिकूंक गेले नंतर कशें वागचे, कशें बसचे हे पयलीं शिकचे जाय. काही लोक बसचे कडेन सुद्धा हे ना, गुरु सकयल बसला, काही लोक वयर बसतात. हे कळूं जाय. हे मॅनर्स थोडे सांबाळचे पडतात सगळे मनान. आणि आपण एक जातलो म्हणून जर जिद्द दवरत
सगळं जाता आता मागेल बरीच स्टुडंट असतात एक पुत्तूरचाच असा सुमन दिवाडे गा म्हणून तो 5वीत असताना मागेल घरा येतालो 13-14 वर्ष तो तबला शिकलो माझ्याकडे आता फुल टाइम इन म्युझिक असतो पुरा म्युझिकच करचे असता तबला प्रोफेशनली आणि इकडं आता सध्या डॉक्टर झाला मेडिसिन सिद्धांत मडकईकर म्हणून तो बी तबला करता आणि हे बी करता तशी खूप असतात गोंयात असतात मागेले विशाल फातुरबाईकर म्हणून असतात मागेल चलो बऱ्यापैकी तबला वाजयता बऱ्यापैकी तयार होता आता 10th स्टँडर्ड असा त्याच्यानंतर माझे पुतणो असा प्रथमेश तो मूर्ती बी करता आणि तबला बी बरं वाजयता अशी काही विद्यार्थी राजेश सैल वगैरे हे सगळं खूप विद्यार्थी असतात मागेले वाजयता आता पळया तुमके तबला वाजोवचे तुमगे प्रोफेशन जाल्या तुमगेला आवड आशिल्ली ती प्रोफेशन आणि ताची व्यतिरिक्त आनी खंयचे हंत तुमकां आवड आसा तबला सोडून आनी खंयचे खंयचे तुमगेले हॉबीज किंवा आवड हांव गाता बी हांव गाता बी हांव नाट्यगीत वगैरे अभंग वगैरे ते माझे संस्कार झाले त्याचे सुराचे बाप गाताले त्याच्यान हांव गाता बी नाटकात बी काम करता सध्या 27 तारखेर आमगेलें नाटक जावचें आसा कोंकणी की मराठी नाटक मराठी नाटक संगीत नाटक ते भायर आणि बाकीची इतर घुमट संबळ ताशा वगैरे ही काही वाद्य असतात चर्मवाद्य परंपरागत जी चर्मवाद्य आसा हांव सगळं वाजयता ढोलक बिलक तशें सगळं नॉलेज आसा सेहनाई बी वाजयता सगळं मेरी संगीतान एक तबलान तू तुमगेलें नांव जालें बाकी हे ओट्टू तुमकां हो ही सायड वायज आनी मागेलो मेन सब्जेक्ट तबला हे अदर सब्जेक्ट हे अदर सब्जेक्ट्स इंस्ट्रुमेंट शहनाई बी तुम्ही तुमगे बापाकडच्यान शिकला तर की प्रशिक्षण आणि खंयच्यान घेतल्या ना तबल्याचें शिक्षण संपूर्ण बापाकडच्यानच घेतला सगळं तर आता पळया हांगा थोडे तुमगेले फोटोज आसात आमगेले की ते हांगा स्क्रीनार दाखयतले ते खंयचे कार्यक्रमाचे किंवा खंयचे विषयाक अनुसरून म्हणून हे पुटपर्ती गेल्ले आमी पयर पुटपर्ती आमगेले उत्तर कन्नडा डिस्ट्रिक्टाचे सगळे लोक गेल्ले तेन्ना ते म्हाका आमकां कार्यक्रम आशिल्लो कार्यक्रम जाल्या नंतर तेमी एक सन्मान केल्ले ते पुटपर्ती साईबाबा हे पुण्यात वाजयल्ले हांवें ते एक मठ आशिल्ले शंकर मठ म्हणून ते डॉक्टर लक्ष्मीकांत सहकारी मागेले मित्र आशिल्ले ते सध्या नात गेले आणि ते कितले वर्सां मागशीचे हे एक आमचे कोविड जाले त्याचे पयलींचे ते आणि ते सुधांशू डॉक्टर सुधांशू करण हार्मोनियमाचेर बेळगांवचे ते पुण्यात वाजयल्ले हे हांकां पुटपर्तीचोच हे आमगेले स्मृती बाबुराव बानावळे आणि पंडित विश्वनाथ गडकर व्यंकटेश कुमार सर त्यांच्या बरोबर वाजयल्ले मेरी तुमगेले बापयले स्मरण आम्ही कार्यक्रम करते असतात संमेलन गेली 27 वर्ष झाली प्रति वर्ष करतात हे बी मागेल चलो अनेक वर्ष एक त्याच वर्ष पण मागेल चलतो आम्ही जुगलबंदी वाजयल्ली तबल्याची ते ऐकूचे भारी बरे हे गोव्यात तुळशीदास बोरकर संगीत संमेलन तेच डॉक्टर लक्ष्मीकांत सहकारी गोवा मडगांव जाल्लो कार्यक्रम हे आमगेलेच कार्यक्रमात दुसऱ्या वर्साचे 2019 सालात ते ऋषिकेश बोडस म्हण सांगलीचे गायक ते सांगली म्हण तुम्ही गेले पयर कारवार जाल्लो कार्यक्रम ती जुई धायगुडे म्हण कारवार हिंदू हायस्कूल आसा तेमी तो आयोजन केल्ले त्यांनी बी कारवारचेच न्ही ती पुणेची हे आमगेलो एक पंडित मधुकर नागवेकर बाबुली माम म्हण अंकोला तेंगेल स्मृतीत पुण्यतिथी दिसाक आमगेलो कार्यक्रम तेमी घरा दवरिल्लो तेन्ना आमी डुएट वाजयल्ले तेगेल चल्यान दवरिल्लो हो मागेल थंय आमगेल थंयच गांवांत एक कडवाड म्हण आसा थंय सन्मान जाल्लो केल्लो तेणी कारवारात आणि इतर म्हाका कलाश्री अवॉर्ड बी मेळ्ळा आमकां पण आणि अशी तबलाचे व्यतिरिक्त तुम्ही आता मडगांव आणि कारवार शिक्षक म्हणून आसा ते कशी तुम्ही मॅनेज करताची थंय आठवड्यांतल्यान 2 दीस मागीर पार्ट टायम थंय आसा
आता 2 दीस थंय दिता मडगांव हम्म. आनी कारवारात आमगेले 2 दीस आसा अशें. कडे ते मडगांवान तुम्ही शिकोवचे कोंकणीन तुवें? कोंकणी थंय हय ते मडगांव गोवा सगळें कोंकणी न्ही, वय गोवा संपूर्ण कोंकणी. हय हय. कोंकणीन शिकोवचे कोंकणी शिकयता. आणि हांगा कारवारान कन्नड कोंकणीत. कोंकणीन कोंकणीत न्ही? हय हय. जावं मागीर तुमगेले शिष्य वर्ग बी कोंकणी कोंकणी सगळे जाण कोंकणी. अशी. हय. हां, हां, हां. तुम्ही आता उलयता ते सुवारी वादन की कसं सांगले तांचे बद्दल एक थोडं आमकां माहिती हांव नवीन आयकूचें. हां. हां. सुवारी वादन म्हणल्यार ते आमगेले महामाईच्या देवस्थानात फाटी पासून घुमटाचे सुवारी वादन असो एक प्रकार लोकसंगीतातलो प्रकार तो. तो अजूनही चालू आसा. फाटी बी आशिल्लो आमगेले आज्यान बी वाजयला, ताजे नंतर बापायन वाजयल्या नंतर आमी आतां थंय वाजयतात. ते 2 घुमटां उरतात, दोनी सायडीन 2 घुमट आनी संबळ, सुर्त आनी शहनाई आनी झांज उरता. अशे 5-6 जाणांलो एक ग्रूप उरता. हय. आनी ते पालखी आमगेले काडतात किंवा लालकी देवीला पालखी काडतात. ते उपदेव आसात 5-6. थंय एक जाग्यार 15-20 मिनट ते वाजोवचे पडटा. आमगेले रथोत्सव आसता, तेर म्हणटा तेका, त्या वेळार वाजयतात. आनी ती सुवारी वादन आमगेले थंय आतां एकच कारवारात एकच कडेन आसा. आनी पयलीं आशिल्ली ती सगळे कडेन, गोंयांत बी आशिल्ली. आतां ती सगळी विलुप्त पावली. आतां फक्त आमगेले त्या शांतादुर्गेच्या महामाया देवस्थानात एकच कडेन सदाशिव गडार आसा. हय. आनी तो बरो प्रकार आसा. आमी राखून दवरला. हय. वय वय ते एक उरका आमगे लोककला. आणि आता तुमगेले पळया तुमगे बाप्पा तुम्ही तेन्ना तुमगे चेलो अशी 3 जनरेशनान तबला. आमगेले आतां तबला चालू आसा. 3 जनरेशन जाली तबला चालू आसा. आनी म्हागेली इच्छा आसा की ते जनरेशन तेमी म्हाजे नंतरची पिढ्यान तेमी फुडें व्हरची आनी ते कंटिन्यू करची म्हणून अशी म्हागेली इच्छा आसा. बरोबर आसा. मागीर आनी पण कसो फरक दिसता तुमकां अशें कसले चेंजीस जाले तुमगे बाप्पाले तेन्ना तुमगेले आनी आतां तुमगेले पुतान वाजोवच्यान तूं कसले अशें फरक दिसता? फरक तसो कांय ना, पण तेच आमी जे कंपोजिशन्स जे आसात ते वाजयतात. पण इतलो फरक कितें दिसता, कोण तरी एक स्पिडीन वाजयता, एक कोण नॉर्मल स्पिडीन वाजयता, एक कोण संत वाजयता अशें. आतां म्हागेले चल्याल हात एकदम तयार आसा, स्पीड आसा, भयंकर स्पिडीन वाजयता. नवीन जनरेशन तेगेले नॅचरल हात आसा, तेका रियाज करचो तेका गरज ना. तो मातसो हात जरा गरम केलो तेगेले हात चलता. आमकां रियाज करून केल्लो रियाज आनी तेगेलो तो उपजत तेका आयला. बॉर्न जशें म्हणटात पळय तशेंच तेका बाय बर्थ तेका आयला. आनी तो तेगेलो जप निशे हात कशे वाजयता तो. हे एक ते गॉड गिफ्ट ते. गॉड गिफ्ट. जावं अशी तुमगेले एक बरे रितीन मुखार चलते वचो ही कला अशी आमगेली सदिच्छा. तर तुमकां आज हांगा आयकून आमकां खुशी जाली. एक तबलाचे माहिती मेळ्ळी आनी तुमगेली जी मुखारचे सपन आसा सदिच्छा ती पूर्ण जावं अशी आमी सांगून घेताची. आनी हांगा आयिल्ल्या बद्दल तुमकां अनेक अनेक धन्यवाद. तशी आमगेल्या विक्षकांक बी हो कार्यक्रम पळयले बद्दल अनेक धन्यवाद.